सर्वेस्पोरा आमच्या मोकाळ रचणारा, काकुळतारा आमच्या मोकाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या बडमून सुदारा, बलिदान मानून घे देण्याचा तारा. उत्तर तुझे ऐकोक आम्ही आयल्या, जिनिताचे बांधोक आम्ही जमल्या. प्रेरित जाऊ तुझे थांब शिक्षा कदमेकले साव, प्रेरित जाऊ तुझे थांब शिक्षा कदमेकले साव. मागताव तुझे बेसाव, मागताव तुझे बेसाव. सर्वेस्पोरा आमच्या मोकाळ रचणारा, काकुळतारा आमच्या मोकाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुदारा, बलिदान मानून घे देण्याचा तारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तातही मुच्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आज पवित्र सभा वडा दबाजीन मरी मागदलिनाची परब आचरण करता. हिका आपोस्तलांची आपोस्तल म्हूण आपयतात, कित्याक जेजू जीवन जाला म्हणली खबर मरी मागदलिनान जेजूच्या शिसांक सांगले. हाच्या उपरांत सगळ्या संवसाराक ही सुवार्ता प्रगट जाले. मरी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन ताच्या सोदनार पडटा आनी तो मोग मेळटच ताच्या वेंगीन सासणीक जिविताचें तारण जोडटा आनी हेरांक तें शिकयता. तर मोगाच्यानू जेजूचो करो मोग करूंक आनी तो मोग हेरांक वांटूंक जायची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया. आमची पातकां अस्कतकय उणेपण आमी वळखून घेवया आनी एमिसाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवच्याक आमची काळजां आमी आयतीं करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बेगीन सदांच हांव पार मुरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुमचे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर. क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर. महिमा देवाकूच सारकी आणि शांती ताच्या इष्टाक सारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया, सर्पद्वेदा देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता.
आमी तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकडटा सोया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची कापलूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवाबाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया. मोगाळ बापा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोषाची बरी खबर दिवन तुझ्या एकल्याच पुतान सगळ्यांच्या आदी मरिये मगदलेनाक वेंचली. जेजू आजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विनवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे महिमेच्या राज्यान ताका पळोवन आमी ददुशी जायशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन दवरलात. समेस्त मनशा पासत एकलो मेलो जाल्यार सकता मेल्यात म्हूण जाले. जियेतेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो समेस्ता खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्तमासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्तस आमी हे दृश्टीन मोल बांदलेले आसा तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा तुका म्हजो देवा तूं म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव आत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता उदक नातलेले सुके धरणे बरीत म्हजी कूड तुका ताणयता. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव अत्रेकता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवापरास श्रेश्ठ. म्हजे होड तुजी महिमा वर्णिता. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाकनतलो. तुजें नांव काण हार जोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी तूं म्हजो आत्मो दादुसी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे वोट तुका वर्णितेले. तुका म्हजो आत्मो ताणयता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोगदार. तुज्या फाकाट्याचे सावळेंत हांव संतोसता. म्हजो आत्मो तुका
तेंकून रावता तुज्या उजव्या हात म्हाका सांबाळून धरता. तुका मुजोत मोतान येता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सांग तूं आमकां मरये वाटेर तुवें कितें देखलो हांवें फोंड तो उक्तो देखलो वैभव पुनर्जिवंत जालो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. Mima tuka Isumia. आयतारा फांत्या फरार उजवाडचे आदीं मगदलाची मोरी पोंडासरशी आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटीन लोळयिल्ली तिणें पळयली. हेणे मोरी फोंडा भायर रावून रडताली. रडत तिणें बागवून फोंडा भितर तीळ पळयतना दोवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेलें तिणें देखलें. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सुमयाक तांणी काडून व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवन म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धरून रावनाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मगदलाचे मोरयेन वचून आपणे सुमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां देवान रचलेले संबंद आसात आनी देवान दिल्ल्यो जबाबदाऱ्यो आसात. आनी तशेंच आमच्या वावरांत समाजांत हे समाज बऱ्या तरान चलच्याक थोड्यो रुली रेगलो आसात. आनी ह्यो सगळ्यो बऱ्या तरान पाळन विश्वासी तरान जियोवंक आमकां मोरी मगदलेन आज प्रेरण दिता. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मिसांवा वेळार संवसारांत 3 वर्सांच्या त्या मिसांवा वेळार मोरी मगदलेन जेजूक भेटता आनी थंयसर आमी बायबलांत वाचता तिचे तोंड 7 दिवसार जेजून काडलें म्हणून. वय पूण ताच्या उपरांतली जिणी आमकां शिकयता ती संपूर्ण तरान जेजूच्या मोगान आनी विश्वासीपणान ती जियेली. विश्वासीपणान जियेली. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें थंयसर सा पावलू सांगता बऱ्या रितीन,
जी येतेल्यानी ह्या फुडां आपणा खातीर जियेवचें न्हय, बागार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो, ताचे खातीर जियेवच्याक तो सोमेस्तां खातीर मेलो म्हणून. वय मोगाच्या भयणो, आमी आमचे खातीर न्हय, बागार हेरां खातीर जियोंक आमकां मोरी शिकयता, मोरी मागदलेन शिकयता. आनी हें कशें विश्वासीपण म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजूं जाय तें दाळ आमकां कळटा. विश्वासीपण म्हळ्यार हांवें ह्या संवसारांत देवान दिल्ल्यो जबाबदाऱ्यो, संबंद, तशेंच हांवें कितें करी जाय ह्या वेळा म्हणल्यार त्या वावराक, ह्या कामाक दृढ निर्धार घेवचो, हांवें तें करी जाय म्हणलें तेंच जावन आसा विश्वासीपण. त्या देखून कितेंय बरेंपण संवसारांत येयचें तर तें म्हज्या निर्धारा वरवीं येता. आनी हांवें त्या निर्धारांत, म्हज्या जबाबदारेंत, म्हज्या वावरांत संपूर्ण तरेन मग्न जावन जियोवचें जावन आसा विश्वासीपण. आनी हें विश्वासीपण आमी मरी येतें पळयता. थंयसर जेजू मेलो जाल्यार आखरेक हांवें कितेंय बरें करी जाय म्हणून ती तेल कान घेवन जेजूच्या कुडीक मागोवंक थंयसर येता ती. आनी ह्या वेळार तिचो एकूच हुस्को, जेजूक कोणी कान व्हेला, म्हजें आखरेचें बरें मोगाचें कार्य तें हांवें करी आसचें, तें करूंक म्हज्यान जायना, जाता येतना, कित्याक जेजू म्हजे सांगात ना. आनी अशें विश्वासी रावलेल्या मनशाक जेजू आजून एक बरें मिसांव दिता. त्या देखून तिका आपोस्तलांची आपोस्तल म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार पयले फावटी जेजू तिका दिश्टीक पडलो आनी तिका सांगलें, म्हाका तूं चिटकोन रावो नाका. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धर्न रावो नाका. हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशी वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, भावा सरशी वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून सांग म्हणून मिसांव दिता. आमच्या जिवितांत त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, मोग आनी विश्वासीपण आसल्यार मरी मागदलेना बरी देव आमकांय बरी मिसांवां दिता. आनी ह्या मिसांवा मुखांतर आमी ह्या संवसारांत फेमस जावंक प्रयत्न करची गरज ना. बागार आपापी आमच्या कॉन्ट्रिब्युशना वरवीं, आमच्या बऱ्या कार्या वरवीं आमकां कितें गरजेचें एटेन्शन, मान सन्मान आपापी मेळटा. त्या देखून आमी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची जबाबदारी विश्वासीपणान करूंक. म्हाका देवान म्हज्या घरांत बरे संबंद दिल्यात. ते संबंध हांवें त्या संबंधांत हांवें दृढ रावो जाय म्हणून एक निर्धार घेतल्यार, आनी हांवें ह्या संवसाराच्या साले विरोध बऱ्या तरान रावोन बरे संबंध घडी जाय म्हणून हांवें निर्धार घेतल्यार सा पावल सांगता, देवा कितें मानता, कितें बरें आनी कितें गरजेचें हें आमकां समजोवंक पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळटा म्हणून सा पावल रोमाकारांक बरोवन सांगता. मोगाच्या भयणीनो, तर आज आमी एक दृढ निर्धार घेवया. आमकां देवान दिल्ली जबाबदारी, आमकां मेळिल्ले संबंध घट्ट करून ते बऱ्या रितीन सांबाळन जिणी जियोवंक, आनी त्या मुखांतर देवाचो मोग आनी देवाच्या विश्वासीपणाची गोडसाण साकोवंक कृपा आनी बोळ मेळो म्हणून मागया. बापा काणीक आमची तुका भेटून दिता, मोगान तूं स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. तुजे सकार येता, सर्व समर्पिता, उंड्या वयना सवे आमकां सस्पेटयता. बापा काणीक आमची तुका भेटून दिता.
स्वीकार कर मो आमी दयेन परता. मोज्या भाव बहिणीनो, मोजे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेळमेळ आमच्या नक्क्या पयस विचारताबाक सरिस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा भगवंत मरिये मागदलेनाच्या उगडासाक हो पवित्र यज्ञ आमी तुका भेटयता. जे जोगतीने कालतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा ताका मांडली, तशेंच आमचे यज्ञ तुका मानो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वच आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पोवी सभा नव्या बळान सुपळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता तुका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतासो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनः जीवन पोर आमी परगटा. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगती बागेवन झुजे आनी बागेवन दम तुका आनी सर काडून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी सदांच आमच्या जिवितांत सर्गीच्या राज्याच्या रुद्रेग्यांक संपूर्ण मोगान सांबाळूंक आनी पाळूंक आमकां कृपा मेळो म्हूण जेजून शिकयलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सोडोनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय सौम्या पूण तुजे पोवी सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन
हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. म्हाका ओपून दिताय आत्मी काण जाता ससने जिवीत म्हाका लाबूक कुसाचे अर्पिलो अकमान सुसो जीवन पूर तुकाच बेटो दिलो तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काळ जालो तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काळ जालो जेसू मोकाळ जेसू दयाळ मुझे येवका शिताय स्वागत तुका काळजाक मुझा आत्म्याक मुझा ती गटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मी काण जाता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचे काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटय. बागेवन मरी मागदलेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत तीर रावली. तशेंच आमी मोरा पर्यंत ताका मोगान विश्वासी रावंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचोन याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबीणचे नवेन. ई भगिवंती देवाची माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणतांव. आपणाकच चरण दास्य म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल कुडयार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीण म्हूण मानून घेतली. गरजेक अंत्य वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोणा तुजे परी बळे माये, खत नतले अंकवारी कार्मेलाच्या आदारा पावम काय दर्या सुकरा म्हूण पारातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पत्तेणी आनी तीर भरोशान तुजे चर्चा आमी येता आनी आमच्यो सर गजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. आमची खासगी प्रार्थना मरिये मुखांत जेजूक आमी समर्पिया. मागया आमी आमच्या कुटुंबादारा पासत मागया आमी आमच्या भुरग्यां पासत प्रत्येक रितीन मणिपुरांत जावच्या ते धगधवणी पासत सांगाता म्हणया. उगडास कर बोधयळ्यांक वरी मरी तुज्याच रक्त उरलो जातर केलो तुजे मध्यस्थी सुदरलो कोणपणी कुमोक मेळनासतना केलो म्हूण केदींच कोणेच आयकोंक ना. हे पत्तेणी थंय काणकी तुजे कडेन धांवून येता
परिचय उच्चमये तुझे धावून येता पत्नी कंतीसचे उपकार रावता मुनी सल्ले देव पुताचे माये तुझी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे ककुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी आमेन. नमान मरी कृपेन बरले तुझे संगता स्त्रियाम तू सदैव आणि सदैव फॉल जे क्रिश्चियन जीसो भगवंत मरे देवचमे आम पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम पसत विनंती कर नमान मरी कृपेन बरले तुझे संगता स्त्रियाम तू सदैव आणि सदैव फॉल जे क्रिश्चियन जीसो भगवंत मरे देवचमे आम पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम पसत विनंती कर नमान मरी कृपेन बरले तुझे संगता स्त्रियाम तू सदैव आणि सदैव फॉल जे क्रिश्चियन जीसो भगवंत मरे देवचमे आम पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम पसत विनंती कर अर्गाम प्रार्थन ए भगवंत मरे कार्मेल राणी आमच्या वेतून सावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडलेल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेनी तुजे बेंतीन गेल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गजाली तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतली हांव अशा मिस्तांच्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक भोग आमकां फोव कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसतल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. नामान आंकवार मोरी देव पुताची माये आंच व्हड्यांचे राणी आमचे व्हडचे काये आमची माय म्हूण दाखय आमकां मोगान वाकय देव बिरांतीन वाडय जेजू सरशीन पावय. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मुर्येक आशीर्वाद दी आमकां. बँकुसाची कृपेन आमकां आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.